ऑडियन्सा सांगता माणका मोतयांच्या ह्या दुसऱ्या भागाक हांव तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरी येवकार दिता आनी आयच्या ह्या दुसऱ्या भागाक सुरवात करता. ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच आयज हांवें खेरीतपणी तुमकां आदींच फुडें सांगलां की आमी ही कार्यावळ आयची ऑडियन्सां पासून भेटयल्या आनी ऑडियन्सांचे फीडबॅक घेतात. ह्या वेळार म्हज्या सांगतात आसा ट्रेसी रेबेलो आपले शिकप करता एक तरणाटें जाणें जायते तियात्र पळयल्यात, ताका तियात्राचो जायतो अनुभव आसा. ह्या वेळार हांव ताच्या लक्षांत जाणा जावंक सोदतालो की ह्या तियात्रांतल्यान कितें बरेंपण येता. ह्या तियात्रांतल्यान आमची कोंकणी भास फुडें वता. तशी ह्या तियात्र आमकां सगळे इश्यूचेर नॉट ओन्ली अबावट फॅमिली बट सोशल इकॉनॉमीक इवन पॉलिटिक्स एंड वॉट इज हॅपनिंग की गोंय कितें जाता लायक सर्टन केसीस टूक प्लेस लायक महानंद कितें जालां तेजेरूय तियात्र येयला आनी लोकांक कळ्ळां तें कितू चोळा मारलें कितें जालां एशें कोन्न जालां तेशें कोन्न सो तांकां अनुभव मेळटा तेजे एक्सपिरियन्स आनी तांकां तेजेर कळ्ळां तशें कोन्न आनी इवन फॅमिली बेज जायते तियात्र ते काडटाय लायक अशें करून घरांत कितें कोन्न जाता आनी कितें कोन्न सिट्युएशन हँडल करपाक जाय तेवूय तेमी बेस बरें दाखयलां. आनीक तुजें आतां हो महानंद जालो फाटल्या 2 वर्सां आदींचो, पूण आयच्या काळार जे नवे तियात्र भायर सरल्यात आयज गोंयभर गोंयची जे करप्शन आनी जायते इश्यू आसात तांचेर उजवाड घालपी जायते तियात्र आयल्यात. तांचेरूय तुवें नदर मारल्या आसतली. हय कॉमेडियन डॉमिनीक मोगान जे तें दाखयलां करप्शनाचेर कितें कोन्न हें करपाक तें आमी सगळीं मोगान रावत जाल्यार एकवटान रावल्यार करप्शन बंद कितें कोन्न करपाक तें आमी पयशे दिनासतना काम करपाक जाय. तेणें ती मॅसेज सारकी बरी क्लियर केल्या. इवन असो एक दीस येतलो रोसवन तेणें तितून सांगिलां करप्शन कितें कोन्न बंद करपाक जाय आनी आमी आतां इलेक्शन येवपा आहाय तेजेर आमी सगळ्यांनी बरें कोण गोंयचे कितें बोट चिंतिता ताका निवडून हाडून आमी सगळ्यांनी एक बरो उपाय घेवपाक जाय म्हूण तेणें सांगिलां तितून. तुजी जेन्ना तियात्रांत तूं मिसळ जाता जे दर एका आर्टिस्टाचे जे एफर्ट्स तो कस घालता जावं दर एक आर्टिस्ट आपली भुमिका कशे तरेन निभायता हाचेर तुजी नदर आसता. हय आसत म्हणजे तें फेशियल एक्सप्रेशन कितें कोन्न आसताय एंड ती कितें कोन्न म्हणटाय कितें कोन्न ती एक्ट करताय लायक हांव नोटीस करता हांव सगळें नोटीस करता लायक इवन सॉंग्स ते म्हणटा आसतना लायक ते कितें कोन्न स्टार्ट केलां कितें कोन्न बरयलां कितें कोन्न एंड केलां ते सगळें हांव हें करतां. पूण तुवें म्हाका दिसता ह्या सिजनाक जायते तियात्र पळयल्यात आसतले. ऑलमोस्ट रोस्कनागी चोयलां हांवें पिटर रोशन देन मारो मिनेजी शिल्लो देन मोगान जी एम एंड जॉन डिसिल्वा वडोक सगळें चोयलें हेच लास्ट चोयलो मोगांचेर म्हणटच तूं जेन्ना गांवांनी तियात्र जाता त्या गांवांतले तियात्र तूं पळयता काय थिएटरान वचून पळयता? हांव थिएटरान वचून पळयता. हाचे फाटलें कारण कितें? लायक गांवांत कितें लायक चड बोवाळ्यो आसता लायक आनी लायक तूं तितून चोवपा मेळना तियात्रूय जाणा लायक दुसरे पळय तियात्र आसताय आनी लायक आनी सडन कार्टूय करता ऑल्सो लायक सडन हें लायक पडदे कार्ट करता लायक आनी तियात्र आसता आनी लायक तितून सिट्युएशन लायक वेरी क्वायट आसना लायक सगळो बोवाळ असो आनी लायक तेश कोन्न जाता म्हूण हांव तेश कोन्न चोयना. तुवें लास्ट गांवांत तियात्र पळयलो ताचो उगडास समज हांव स्कुला आमगे तियात्र हाडटालें तेन्ना चोयतालें स्कुला आसतना लास्ट हांव 10th आसतना चोयलोलो ते आमगे स्कूल हाडटालें फेस्ता दिसा तोच तेन्ना जाल्यार तो मारियो मिस जालो लायक गोरापेचे वाटेन. आतां तुका तियात्रांचो मोग आसा हाचे फाटलें कारण कितें? ह्या तियात्रांतल्यान तुका तुज्या जिवितांत कितें बरें मेळटा? म्हाका कांय फुडें म्हाका उमेद अशी मेळटा तेंचेर हांवूय एक्ट करतलें हांवूय हें करतलें आनी हांवूय एक दीस नाचतलें मगे तियात्र बरयतलें सिरी काडटलें आनी हांवूय दुसऱ्यांकूय कोण तियात्र चोयनाय तांकां एक दीस तियात्र हांवें तियात्रा मोग दितलें तांकां सांगतलें तियात्र बरें सगळें हें न्हू सगळें तेश न्हू अशें करून आनी तांकांय पालकाचेर हाडटलें कोण यंग भुरग्यांक कोण एक्ट करपाक जाय हांव केन्ना हिंचाता तूं एक्टींग लायक आहा मागीर ती म्हणटा वय हांव तांकां सांगता हांवूय तुमकां वतलें कित्याक आतां आमकां पाल सांबाळपाक गरज आसा सगळीं कोंकणी लायक कोनाय तुमकां कोंकणी इज ओल्ड तियात्र तुमचे कोण नेले आतां बॉलिवूड हिंदी इंग्लीश पूण तेश न्हू तें कोंकणी आमगे मायभास म्हणटरी आमचें सांबाळपाक जाय आनी सांबाळपाक आतां तियात्र आय फालते हें न्हय तेश फाटल्यान आमकां सांबाळपाक हें करपाक जाय. ट्रेसी हांव थोडें भोव उजवाड घालूंक सोदतालो तें म्हटल्यार ह्या वेळार आमच्या जे ऑडियन्स आसा तुवें एक ऑडियन्स तुवें तुजें शिकप
आनीक तूं तुजो गांव जावं खंयच्या कॉलेजींत शिकता हाचेर मातसो विचार करता. हांव रोजरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स नावनी आनी मेट्री बाय BA. दिस इज माय फायनल इयर आनी हांव आसोलना रावता. होय इतले खातीर की तुज्या सांगाताक तुजी जायतीं इश्ट मित्रां आसतलीं जांकांय तियात्र आवडटात आसतलें. होय सगळ्यांक न्हू पूण हांवें म्हगे फ्रेंडा ते कुतून न्हू पूण ते खाली हिंदी पूण हांव ते कोतालें म्हजे बरोबर आयकलें पडटालें सो आतां तेकाय लायक जावपाक लागलें ते म्हाका सांगलें तुका लागून आपल्याक तियात्र लायक जावपाक आपूण केन्नाय नॉक जालें तूं बरें आसलें म्हणून सो तेश कोन्न हांव तें कोता आनी ते म्हाका सदां सांगता तियात्र चोया केन्नाय तरी सिरीज चोय सदां हिंदी चोयताय सामकें हांव तेका सांगता अशें करून मागीर ती म्हगे आयकताय आनी ती मागीर चोयताय म्हाका मागीर म्हणटाय ती तुका लागून आपूण अशें करून तियात्र चोवपाक पूण आयल्या टिचरान सांगता म्हाका तियात्र नी म्हाका अशें जाता तियात्र सगळीं भुरग्यां कोणा लायक जाय न्ही ते सगळीं हिंदी लायक ती सगळीं कितें टॉपीक जाल्यार आनी हिंदीची उलयताय पूण हांव मातशें मागीर अकरा वता म्हणटरी तांकां कळटा म्हाका हिंदी लायक ना म्हणटा ती पयलींच आतां येवपाक हिंदी सो हांव हिंदी एक्चुली हांव कांय चोयना हिंदी. पूण तुका दिसता की तियात्र पयल्या उपरांत जावं तियात्राचो वावर फुडें व्हेल्या उपरांत आमची मायभास जावं आमची संस्कृती जिवी उरतली वा काबार जातली. म्हाका सुद्दां जिवी उरतली अशें म्हाका दिसता कित्याक सी कोंकणी लँग्वेज आहा ती MOI बी इश्यू जाता तेचेर आय एम नॉट अगेन्स्ट इंग्लीश हांव इंग्लिशाचें येना बट म्हगे एकूय सोल्युशन आसलें 1st till 12th इट इज कोंकणी कंपल्सरी लँग्वेज करपाक जाय एक तरी विदाउट पुर्तुगेज आनी फ्रेंच ऑप्शन नासतना तेजे कितें तरी भुरगीं शिकतलीं आनी कोंकणी इजी शिकपाक तुका व्हडलेशें येनाका कोंकणी शिकपाक इट इज इंग्लीश आय अंडरस्टँड स्टाफ बट व्हडलेशें येनाका सो म्हाका सुद्दां कोंकणी हे आमगे कल्चर मुखार वयतलो संस्कृती. ट्रेसी कार्यावळ फुडें वता आसतना म्हाका दिसता आमी एक धाकटोसो क्लिप पळोवया आमच्या पालकाचेर जो वावर जाता ताचेर आमी नदर मारूया आनी कार्यावळ फुडें व्हरुया. काजाराचो साखर आमी सोडून दोगांय आमी आसात कितलीं सुखां सदांच तुका खुशाल दवरतलो या तुका सांगता शुरा मेळटान मोगा ते व्हडे सांगात तांचे केदी व्हडले आयल्यार आमचे तुपां दोगांय खुयसे पारात आमकां करूं बेडो घालून रावल्यात आमचे दुस्मान दोगांयचो मोगरो आमचो कोणाच्याच करून जावचो नासूर मोगा राव त्या पिसो जारा रिया म्हाका गड्डूच्या बेगेन जोर एकामेकाक विश्वासावी रावची दोगांय आमी आमच्या जिवीत भर एकवटाचेर बेसांव आमचे घालून दोनया गोरे आमचे मोगाची कर. तुज्या घरच्यांक तुज्या फॅमिलीक तियात्र आवडटा? आवडटा सगळें आवडटा न्हू म्हगे भावाक तितून न्हू तो म्हणटा कितें चोयताय तुमी कोंकणी अशें तो म्हणटा पूण हांव म्हणटा तशें न्हू कोंकणी आमगे लँग्वेज आनी आमी ती चोवपाक जाय एटलिस्ट सोदां न्हू जाल्यार एटलिस्ट केन्नाय तुका तेजो चान्स मेळटा तेजो ती वचपाक जाय एटलिस्ट तुगे तोकली दुसरे भाशेन जाता तूं चोयल म्हणटरी प्लीज लायक इट इज कॉमेडी इतली तोकली टेन्शनाची जाल्यार दुसरे भाशेन जाता सॉंग्स आयकल्या तूं इल्ली कितें मेसेज स्टोरी ते धाडटा सॉंगांतल्यान दिसता तें म्हणून न्हू आनी बरोवपाकूय जाय ते त्रास पडटा सो ट्यूनूय ते आनी लायक तें त्रास पडटा ती आमी चिंतपाक जाय न्हू आमी म्हणलें जाल्यार तें सॉंग म्हणून केसो म्हणून तशें आमच्यान म्हणूंक जाय. हय आतां तूं टॉपिकाचेर येयलेलें आसतनाच म्हणटा हांव आयज ऑडियो सीडी जावं व्हिडियो सीडी बाजारांत आयली उपरांत ताची इमिडिएटली पायरसी जाता प्लीज हाचेर तुजें मत कितें? हय तेंच हांव म्हणटालें सगळीं ते लायब्ररीसून हाडटाय आनी हें कोताय सो तें हांव कितें म्हणटालें तें तशें करपाक स्ट्रीक पडना तें कोताय तें चिंतपाक जाय की ती आपले कितलो त्रास काडटाय ते आनी ते शुटींग करपाक तांकां मिन्स सडन मॉर्निंग बी तांकां करपाक पडटा कितें कितें लायटी लागून आनी सो तें तेंच चिंतपाक जाय न्हू अशें करून करपाक स्ट्रीक पडना आनी ते गोंयकार जायन अशें करून कोताय जाल्यार कितें उरला. पळय तुजो फुडाराची तुजी येवजण कशी कितें आसा तुजें शिकप जाल्या उपरांत तुजें नेक्स्ट स्टेप फुडलें पावल? हय हांव म्हगे किंवा BA कोतालें अशें म्हणलें मास्टर्स करतलें तेच फाटल्यान चिंतलें हांव तियात्रान भितर सोदता म्हूण कित्याक सगळें म्हाका म्हणटाय तूं केदो सोदतलें हांव म्हणल्यार शिकपाकूय म्हाका इम्पॉर्टन्स आहा एक्टिंगूय हें पूण शिकोवपूय गरजेचें आतां संवसारान तुका कांय ना शिकना जाल्यार पालूच ना तुगे संवसारान सो म्हाका शिकपाक जाय हेगे म्हाका गूड क्लास मेळपाक जाय म्हाका रिसंटली सेमिस्टर म्हाका मेळ्ळा ह्योय सेमिस्टर म्हाका टॉप करपाक जाय म्हगे कॉलेज सो लायक आय वॉन्ट टू स्टडी आनी मागीर म्हाका तियात्रान भितर सरपाक जाय आनी तेच फाटल्यानूय हांव शिकतलें नको जाल्यार तियात्रान शिकपाक. ह्या वेळार हांव एक गजाल जाणा सांगूंक सोदतालो की आयज ऑडियन्साच्या मुखार तूं आसा टीव्हीचेर तूं दिश्टी पडटा ह्या वेळार
म्हजे प्रोग्राम तूं पळयता आसतले दुसऱ्यांच्या सांगातार, तर ते प्रोग्राम तुका कशे लागताले? म्हाका ते एकदम बरो लागतले कित्याक तेंक तूं एक सोय कसो दिता तुजे बर पळोवन आनी ती आनीकूय हॅप्पी जाताय, तेंका एनकरेजमेंट मेळटा, तूं तेंका विचारता, ऑडियन्स तेंक चोयताय, ती तेंगे भितून चिंतन सांगताय तुका, लायक शेअर सगळें शेअर कोताय ती आनी सगळ्या ऑडियन्सान तेका आयकपा मेळटा आनी तेंका आनीकूय उमेद येता. पूण तुका तातूंतल्यान कितें तरी फायदो जाला जावं खंयच्या आर्टिस्टाची तुका आवड जाल्या? हय, हांव वोदच नकालो ती खंय रावताय ती खंय आनी हांव नकालो खंय रावता, पूण म्हाका सदां जाण जावपा जालो तें खंय रावता तें कित्याक तें देवसा मिसाक चोयलें, सो हांव म्हणटा तें शिशिनीक काय नावेलीक काय अशें बीन तुका जातालो. मागीर ते म्हणून कार्मोना, सो कार्मोना तुजी देवसा बुकली पडटा कार्मोना, सो तुवें सांग तरी म्हाका कळटा कार्मोना म्हूण. ट्रेसी, कार्यावळ फुडें वता आसतनाच आयज जी तुजी इश्ट मित्रां आसात तांकां तुजी धाकटीशी मॅसेज. आतां जनरेशन आहा तें लायक तेंक बॉलिवूड, हिंदी आनी ऑल इंग्लीश तेवूय मुवी तेंक लायक जाताय, पूण हांव तेंका सांगपा सोदता की तेवूय चोय म्हूण जायना, तेवूय चोयनात म्हणून तेंकां कितें तेवूय चोवपा जाय, कोंकणी इक्वल सपोर्ट आसपा जाय, तेवूय चोवपा जाय, कोंकणी केन्नाय चोवपा जाय, केन्नाय जात जाल्यार एक्टिंगाकूय भितर वचून चोवपा जाय, तेंक लायक ना देखून जाल्यार एक चान्स मारल्यार पडटा तेंक लायक आहा आनी दुसरी एप्रिशिएट कोताय तेवूय तेंक चोवपा जाय आनी जात जाल्यार तेंक कोंकणी सांबाळपा जाय, कोंकणीन उलोवपा जाय. हांव इंग्लीशीन उलयना अशें म्हणून पूण उलोवपा जाय, इंग्लीश इज वेरी इम्पॉर्टंट, पूण कोंकणी बी इम्पॉर्टंट तें हांव तेंक सांगूंक सोदिता. आनी लायक टुडे जनरेशन लायक तेंक लायक अशें करून तेंक तियात्रां मोग ना, पूण तेंक जर तर तेंक आम तियात्रां वयले आनी तेंक मागीर कळटा आहा तियात्र अशें बरें, सो आम कोण तियात्र लावर आहाय तेम तेंक व्हरपा जाय, कोणा लायक ना लायक यो तूं एक दीस चोय आनी मागीर तूं कळटलें तियात्र कितें तें आनी अशें करून, सो तेंक आमी तेशें करून एनकरेज करपा जाय. म्हाका दिसता आमी ह्या वेळार स्पिरीट फेर्नांडिसाचो ओ गोवा आल्बमांतलें एक कांतार पळोवया आनी मुखार या. ट्रेसी, तुवें ह्या वेळार म्हज्या सांगात तुजो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांव तुकाय देव बरें करूं म्हणटा, तुवें म्हाका प्रुडंट मिडियाचें आनी प्रुडंट मिडिया आनी तुका हांव फुडें व्हरून देवाचो आशिर्वाद तुजेर मागता. ह्या वेळार हांव आसोलना इगोर्जेच्या मुखार उबो आसा. म्हजे सामकार म्हजो एक इश्ट रेमी फेर्नांडीस आनी तियात्राचो जायतो वावर केला, पूण आयज ह्या वेळार ताच्या लागच्यान हांव एक ऑडियन्स कसो ताचे थोडे अनुभव तुमच्या मुखार हाडूंक सोदतां. ते म्हटल्यार रेमी, पयले सुवातेर हांव तुका परबी भेटयता, कारण तूं फकत तियात्रूच नाचोना न्हेसोना, पूण ताच्या फाटल्यान संगिताचोय थोडो भोव वावर करता, गांवांनी कार्नवालाचे खेळूय करता. तरी आसतना तूं तुज्या नदरेंतल्यान तियात्र दुसऱ्यांचें जेन्ना पळयता तेन्ना तूं कशें पळयता? आतां तियात्रा म्हाका सांगतलो जाल्यार आदल्याहून आतां तियात्राचो जायतो बदल जाला, पूण चडसो तियात्राचो बदल जाला तो आमचो लायट इफेक्ट किंवा म्युजीक, कस्ट्युम्स तेजेर. पूण चडान चड बरपावळ जी बरयता ती चडशी आमची फॅमिली लायफूच आहा, सासूपाय सासूमाय सून हे भाशेन, आनीक चडशे हेच इश्यूआचेर स्क्रिप्ट बरयता. मुगे नदरेन तियात्र चडसो आनीक फुडें वयता जाल्यार आमचे सोशल लायफ ते इश्यू आसा, जावं आमचे पॉलिटिकल्स आहा, मागीर आमचे पंचायत लेवल आहा, जावं आमचे आनीक दुसरे वाड्यान दुसरे आहा, जावं रिजनल प्लॅनाचेर ते भाशेन थोडे स्क्रिप्ट बरोवन सुदारणी आनीक बरी जावपाची शक्यताय आसा आनी म्हाका दिसता ही जावपाक आमच्या हातीन आसा आनी जावपाक जाय. म्हाका दिसता तुवें म्हजो एक तियात्र पळयलेलो आसतलो, तो तुका सांडिना.